आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यक डोला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को सायबा जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मरतल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. जिदेवानी म्हणलें, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलोच जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयलीं हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतलीं हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच. म्हूण तुमी बावाट धरिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ती सोजमूंक नात. ते पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजे वस्तुंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानना तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतर हें.